नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज फांतोडेर नवी दिल्लीच्या राजधानी वाठारांतल्या खुबश्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची खबर पसरिल्ल्यान सगळोच गोंधळ जालो. आज सकाळी ईमेलाच्या माध्यमांतल्यान ह्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची धमकी अज्ञात मनशान धाडिल्ली. खबर कळना फुडें दिल्ली पुलिसांनी बॉम्ब विरोधी पंगड घेवन साबार शाळांची तपासणी केली. दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृती स्कूल तशेंच मदर मेरी स्कूल सयत बऱ्याच प्रतिष्ठीत शाळांक ही ईमेल धाडिल्ली. पुलिसांनी शाळांचो परिसर रिकामो करून सोदकामाक सुरवात केली. अजून मेरेन खंयच्याच स्कुलान कसलेच दुबावीत सामान मेळूंक ना अशें दिल्लीचे पुलीस उपायुक्त अंकित सिंग हांणी खबराकारांक सांगलां. हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है. और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और उस पे सोर्स पर अभी हम काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 2 दिसां खातीर लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पावण्या खातीर प्रचार करपाक गुजरात भेटेर आसात. गुजरातच्या स्थापणूक दिसा निमतान राज्याच्या भेटेर गेल्ले प्रधानमंत्री 6 वेंचणूक प्रचार सभांनी वांटो घेतले. आयच्या दिसा बनासकांठा तशेंच साबरकांठा हांगा तांच्यो भौशीक सभा जातल्यो. आपल्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातांत 5 जाग्यांचेर जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर लेगीत प्रचार कामांत वांटो घेतले. सध्या साबार राजकीय पक्ष लोकसभेच्या 3ऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुके खातीर नेटान प्रचाराक पेटल्यात. पूण ह्या नेटान एकएकदां हिसपा भायर आत्मविश्वास दाखोवन कांय फुडारी विवादास्पद विधान करतना पळोवंक मेळटात. अशीच एक घडणूक छत्तीसगडच्या चंपा हांगा प्रचार करतना काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांच्या बरोबर जाली. शिवकुमार डहारिया हांच्या खातीर प्रचार करतना ज्याच्या नांवानूच शिव आसा ते सहजपणान रामा बरोबर सर्त करपाक शकता अशें म्हणून खडगे चर्चेचे विशय थारल्यात. मजगती आसामच्या धुबली हांगा भौशीक सभेत उलोवप करतना प्रियांका गांधी हांणी काँग्रेस पक्ष दिल्लें उतर पाळटा आनी हाची साक्ष काँग्रेस शासित राज्यांनी पळोवंक मेळटा अशें सांगलें. रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे. वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं. अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं. इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळात सुमार 1000 कोटी रुपयांचो आर्थीक घोटाळो जाला असो दुबाव आसा. ताची सीबीआय आनी ईडी सारख्या यंत्रणांनी चौकशी करपाक जाय अशी मागणी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे बायला फाट्याची अध्यक्ष अलका लांबा हांणी केल्या. पणजेंतल्या काँग्रेस भवनात आयोजीत केल्ली पत्रकार परिशदेंत तांणी भाजपाच्या फुडारपणा खालच्या एनडीएक लोकसभा वेंचणुकेंत 180 सुवाती लेगीत मेळच्यो ना असो दावो केलो. कहीं कोई 400 सीटें नहीं आ रही. मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान, सरहद में लद्दाख में आंदोलन हो रहा है. मणिपुर जल रहा है, अरुणाचल तक में चीन घुसकर बैठ गया. सैटेलाइट तस्वीरें आ रही. प्रधानमंत्री जी कहते कोई दूसरा नहीं. हमने वायदा किया है सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8500 रुपया के करीब हम उसके बैंक खातों में हर महीने की 1 तारीख को डालकर उसे महंगाई से राहत देंगे. हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरेंगे आते ताकि बेरोजगारी, पढ़ा लिखा युवा भुखमरी से दम ना तोड़े जैसे गोवा में हुआ. हम किसान को 2022 में मोदी जी ने कहा आय दुगनी होगी. आय दुगनी नहीं हुई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कर्ज दुगना हो गया हमारे अन्नदाता पर. हम वायदा करते हैं सत्ता में आते ही एमएसपी पे कानून दिया जाएगा किसान को, उसकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा, उसका सारा कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं. फोंडा गट काँग्रेस समितीन इंडी अलायन्स आघाडीचे
उमेदवार विरियाटो फर्नांडीस हांच्या प्रचारा खातीर फोंडेच्या पोरण्या बस स्थानकाचेर प्रचार सभेचें आयोजन केल्लें। हे सभेक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, फोंडेचे काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार, प्रतिमा कुतिनो, आम आदमी पक्षाचे सुरेल तिळवे, काँग्रेसीचे प्रभारी अलका लांबा आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार लोकसभेचे उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या कारभाराचेर खर उतरांनी टिका केली। तुमचो जो आवाज आसा वो पार्लमेंटान पावयतले। भारतीय जनता पक्षाच्या फोंड्या गट समितीन आयोजित भारतीय जनता पक्षाच्या फोंड्या गट समितीन आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेक NRI कमिशनर आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, राज्यसभेचे आदले वांगडी विनय तेंडुलकर, नगराध्यक्ष रितेश नायक, भाजपा गट अध्यक्ष अपूर दळवी हाजीर आशिल्ले। 2 मे दिसा फोंड्या भारतीय जनता पक्षाची भौशीक प्रचार सभा जातली अशी माहिती ह्या वेळार नरेंद्र सावयकर हांणी दिली। एक भाग म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी आणि NDAचे पार्टनर्स जे असतात NDAची मीटिंग जी आसा जाहीर सभा ही फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर फोंड्या बस स्टँडाचेर जावपाची आसा। आनीक हेजे भितर फोंडा तालुक्यांतलीच मीटिंग आसतली आणि तातूंत फोंड्या तालुक्यांतले दक्षिण गोंयांत पडपी जे 3 मतदारसंघ आसात, फोंडा, मडकय आणि शिरोडा, हे तिनूय मतदारसंघाचे आमचे जे थंयचे आमदार आसतले, कार्यकर्ते आसतले मोठ्या प्रमाणाचेर, त्याचबरोबर बरे मागपी आसतले मोठ्या प्रमाणाचेर उपस्थित आसतले। IPL क्रिकेट सर्तींत चेन्नईच्या MA चिदंबरम स्टेडियमाचेर आज सांजे 7:30 वरांचेर चेन्नई आड पंजाब पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा। काल मंगळारा 48 जाल्ल्या सामन्यांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगड मुंबई इंडियन्स पंगडाचो 4 गड्यांनी पराभव केलो। ह्या जैताक लागून लखनौ पंगडान सर्तीच्या गुण वळेरेंत 12 गुणां सयत तिसरी सुवात मेळयल्या, जाल्यार मुंबई पंगड 6 गुणां सयत 9व्या सुवातेर आसा। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।